प्रितीच्या बाबणीनं तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा माथुवाची 8वी चीट 28 ते 34 पर्यंत 28 to 34. आनी आयच्या शिवर्तमान आमी पळोवचे पयलीं काल आमी पळयलां की जेजू आपल्या शिसांक घेवन व्हड्याचेर दुसरे वाटेन वता. आनी दुसरे वाटेन कितें जाता पावच्या पयलीं थंयसर एक स्टॉर्म येता. म्हणजे दर्या इतलो उदकान इतलो चड उदक येता आनी वाऱ्या बरोबर ते व्हड्याचेर मरपाक पासून पावतात. पूण जेजू जो न्हिदलोलो बोटीचेर तो उठ्ठा आनी सगल्यांक त्या वाऱ्याक त्या उदकाक शांत म्हणटा आनी सगळें शांत जाता आनी जेजू दुसरे सायडीक पावता. म्हणजे खंयचे वाटेन तो एका जाग्यार पावता, ताका म्हणटात गाडारा प्रांतांत. आनी भाव भयणीनो, जेजून जेन्ना शिसांक सांगलें आमी दुसरे वाटेन या, कित्याक तो दुसरे वाटेन गेल्लो? कित्याक दुसरे वाटेन दोग मनीस आसले जे देंवचार तांच्या भितर रावतालो. तांच्या भितर ते पोजेस्ड आसले. म्हणजे ते दोग मनीस कितें केल्लें तें आमी नोको, पूण देंवचार तांचे भितर आसले. तांकां एके भाशेन देंवचार तांचे भितर जियेतालो आनी ते इतले वायट कुन्यो करतालो की लोक ते वाटेन वचपाक तांकां भिरांत आसली. पूण जेजून तांचें मागणें आयकलें. कित्याक आयकूंक जाय भाव भयणीनो, आमचे कडेन देंवचारूय आसा जाल्यार आमी जाणा देव आहा म्हणून, तोच आमकां निवाडटलो म्हणून आनी तोच आमचें बरें करतलो म्हणून. आनी जेजून आपल्या आत्म्यान तांचें मागणें आयकलें आनी देखून शिसांक म्हणलें आमी ते वाटेन दुसऱ्या कडेन या. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू दुसरे वाटेक पावता, कितें आमी पळयता, ते जे दोन मनीस आसले ते आतां उलयनासले. देंवचार जो आसलो तांचे भितर, तो देंवचार तांच्या तोंडांतलो उलयतालो. आनी जेन्ना जेजू थंयसर पावता, ते मनीस कितें म्हणटात जेजू, तूं इतलो बेगीन आयलाय? कित्याक आयलाय? आमकां भायर सोडोवपाक? वेळ पावच्या आदीं आमकां व्हडवळोवंक आयलाय तूं कितें? अशें म्हणटात ताका. आनी भाव भयणीनो, जेजू त्या दोगा मनशांक सुटका दिवपाक येयल्लो. आनी कितें करता? ते दोग मनीस ते आतां आपलें कितें उलयता तें तांचीं उतरां येनात, ते देंवचाराचीं उतरां येतात. आनी देंवचार तांकां सांगता, आमकां भायर काडूंक जाय जाल्यार आमकां त्या दुकरां मदें सोड. आनी त्या दुकरां मदें सोडशी जाल्यार आमी ह्या मनशांक सोडूंक आनी वेतले. आनी जेजू म्हणटा वस. जेजू वस म्हणटा. आनी जेन्ना जेजू वस म्हणटा, ते देंवचार त्या दोगूय मनशांक सोडून त्या दुकरां मदें वेता आनी ते दुकर सगळे उदकान वचोन बुडटात आनी मरतात. आनी भाव भयणीनो, हें आमी वाचलां. हाचो अर्थ आनी आमकां कसली शिकवण मेळटा? जेजू आमकां सांगता की जेन्ना आमी ताजेर भावार्थ दवरता, ती पदवी जी जेजू खाल्ली देंवचारांक काडपाक, ती पदवी आमकां आसता. केन्ना? जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता. जेन्ना आमी जेजूक सत मानता. जेजून सांगलां आमकां जुवांचे 14वी चिटीन 12वी ओळ कितें म्हणटा? जेन्ना आमी ताजेर भावार्थ दवरता तेन्ना जें जेजून केलां आमी करूंक पावता. आनी तो परतून माकूचे 16वी चिटीन 17वी ओळीन कितें म्हणटा? जो कोण म्हजेर भावार्थ दवरता तेय देंवचार काडटले. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून सांगलां आमकां ताणें कितें केलां तें आमी करूंक पावतले आनी आमी देंवचार काडूंक पावतले, तशेंच आमकां ती पदवी आसता जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता. आयज आमी एके खेरीत भाशेन ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया. जेजून फकत एकूच उतर उलयलो, वस म्हणूंक लागलो. त्या देंवचारांक म्हणूंक लागलो वस. आनी ते वस म्हणल्या उपरांत ते सगळे देंवचार त्या दोगांय मनशांक सोडून गेले. तशेंच भाव भयणीनो, आमकां आमच्या उतरांनी पदवी आहा जेन्ना आमी जेजूच्या उतराचेर आमी भावार्थ दवरता. आयज एके खेरीत भाशेन हें देवाचें उतर आमचे भितर रिगुनी आमी ताचेर नियाळ करून तें आमी सदां दिसपट्ट्या जिवितान आमी
पालूंक आमकां देवाची कृपा आनी आमकां देवाचें गिन्याय आमकां आमी मागुनी. आनी भाव भयणीनो, खरेंच आमकां जैत जाल्या ह्या संवसारान, ह्या आमच्या जिवितान देवाच्या उतरा वरवींच आमकां तें जैत मेवतलें जें जेजून आमकां खुर्सार घडोवन हाडलां. आयज तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.